कानोयच्या सेंट थेरेसा हायर सेकंडरी स्कुलात शिक्षकांक कितलोसोच तेंप जालो थंयच्या लॅबोरेटरींत चली भुरग्यांचो लैंगीक छळ केला आनी त्या शाळेची प्रिन्सिपल ताका राजकीय दबावाक लागून वाटायता म्हूण ह्युमन रायट्स डिफेंडर संघटनेन बायलां आयोगाकडे कागाळ केल्या। संघटना म्हणटा हो आरोपी आतां दुसरे संस्थेत आसता। स्कुलान आरटीआय खाला म्हायती दिवंक ना ती ना, थंय सरकाराच्या विशाखा कायद्या प्रमाण स्कुलान समिती नेमिल्ली ना म्हूण संघटना उलयता। कानोयच्या सेंट तेरेसा हायर सेकंडरीन खंय एका शिक्षकान बरोच तेंप थंयचे चली भुरग्याचेर लैंगीक अत्याचार केला म्हूण ह्युमन रायट्स डिफेंडर संघटना आरोप करता। हे केशीन आरटीआय खाला मागिल्ली म्हायती दिवंक स्कुलाची प्रिन्सिपल तयार ना म्हूण संघटनेन निमाणे गोय राज्य बायलां आयोगाकडेन प्रकरण पावयला। In case we could have got the RTI information, we could have assisted the girl student to the police station. But now, since we don't have the information also, and this is the department, this is the commission has got the power of a court, even to get the principal over here in her office, and even the the male teacher over here. We demand action against both of them, against the teacher, the principal and the school teacher. संघटना म्हणटा तातूंतल्या एके चलयेन ह्या शिक्षकाचेर कागाळी केल्ली, पण प्रिन्सिपलान तिचेर दबाव हाडलो। आरटीआय खाला म्हायती दिल्यार ताचो गैरवापर जातलो म्हूण खंय म्हायती दिवंक हायर सेकंडरीची प्रिन्सिपल तयार ना। ते भायर सरकाराच्या विशाखा मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण शाळेन लैंगिक अत्याचार चौकशी समिती नेमिल्ली ना। This lady principal, instead of trying to combat sexual harassment in the school, she tries to shield the molester by her RTI replies to us. This unfair act of the principal amounts to abatement of crime. सेंट तेरेसा स्कुलाची प्रिन्सिपल एका राजकीय पक्षाच्या दबावाखाला आरोपी शिक्षकाक वाटयता म्हूण संघटनेन दावो केला। Since the molester is also holding a number one or a very good position in the number one political party of Goa in India, it may be possible that the principal has acted under pressure and so she is making a mockery of the RTI Act. This matter has to be taken up very seriously. ते हायर सेकंडरीचे प्रिन्सिपलाक आमी संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात्र अति उसरा मेरेन आमकां शक्य जालें ना। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। बायडा दर्याच्या उदकापना वचपाचो भंय आशिल्ली झोपडपट्टी बेकायदेशीर थारावन मोडपाचो मार्ग हायकोर्टान मेकळो केल्ल्यान आतां जिल्लोधिकारी थंयचे उरिल्ल्या बांदकामाचेर बुलडोजर भोंवडावपाची तयारी करता। शेकड्यांनी बांदकामां आसात। ह्या पयलीं थंयचे सुमार 350 घराब्यांक जिल्लोधिकाऱ्यान घरां खाली करपाच्यो नोटीशी काडिल्ल्यो। फाटल्या सप्तकांत बायणांतली 70 घरां जिल्लोधिकाऱ्यान मोडली। निमणी मुजत दिवंक तांकां आतां परत नोटीशी काडपाची तयारी चल्ल्या। गेल्या आठवड्यात आमी जे पळय इव्हॅक्युएशन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली ताका त्या लोकांनी हायकोर्टाक वचून स्टेटस को ऑब्टेन केलो। हायकोर्टाचे हियरिंग जालें काल आनी जो स्टेटस तांकां दिल्लो तो हायकोर्टान आतां लिफ्ट केला, जेणे करून आतां आमची फुडली वाटचाल कशी आसतली ती डिसायड करपाक जाय आसलो। तशेंच फाल्यां सांजची हांवें परत मिटींग आपयल्या सगळे ऑफिसरांची आनी फाल्यां इवनिंग फुडें कितें आमचे कितें स्टेप्स आसा ते आमी डिसायड करतले। बायणा वाठारांतल्यो कितल्यो खोपी मोडटले असो प्रस्न विचारलो तेन्ना जिल्लोधिकाऱ्यान ही जाप दिली। तुमी आतां तुमचे कॅमेरा जितली पळय तुमकां मेळटा न्ही तितली तुमी बंद करात। त्या गव्हर्मेंट लँड बीच तुमी सगळे जाणात खंयचो तो, सो जितली पळय तुमकां दिश्टी पडटा न्ही तितली तुमी कॅमेरा घेयात। फुडें कितें आसा तें फाल्यां आमी डिसायड करतात। आमच्या वास्कोच्या रिपोर्टरान बायणा वाठाराची भोंवडी केली तेन्ना थळावे लोक राखण वणत बांदतना दिसले। बायणा वाठारांतल्यो 70 खोपी फाटल्या सप्तकांत जिल्लोधिकाऱ्यान मोडिल्ल्यो। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। फोळ्या बाजारात हिस्पा भायर वाडयल्लो सोपो कमी करूंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी वेपारी संघटनेन दिल्या। 5 रुपया वयल्यान 20 रुपया सोपो वाडोवन पालिकेन अन्याय केला आनी पालिकेन सोपो कमी करूंक ना जाल्यार बाजार बंद दवरपाची शिटकावणी वेपाऱ्यांनी दिल्या। वेपाऱ्याक कांय एनजीओनी तेंको दिला। मुख्यमंत्र्यान सोपो कर देंवोवपाचें उतर दिलां म्हूण वेपारी सांगतात। फोंड्या पालिका बाजारांत सोपो कर 5 रुपया वयल्यान वाडोवन वट्ट 20 रुपया केल्ल्यान वेपारी तिडकल्यात। सोपो कर देंवोवचो म्हूण पालिकेक निवेदन दिल्लें। फोंड्या वेपारी संघटनेन शुक्रारा बसका घेतली। पालिकेक परत निवेदन दिवन 4 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी वेपाऱ्यांनी दिल्या। आम्ही फक्त न्याय मागता, किती मागता? न्याय। आणि आमचे सरकारचा किती अन्याय, या अन्यायाचे जुलमा दोन दिवस आम्ही आयच्या फलाक एकठांय जाल्ले आसा। तालुका हेडक्वार्टर्स मार्केट हे तांचे मार्केट आसा।
हे मार्केट कित्याक चलता, जितले फोंडे अंत्रुज वाठारांतले लोक हांगा येता म्हणून हे मार्केट चलता. हे मार्केटाचो प्राइस तुमचे सोपो वाडयलो हाजो निर्णय तुमचे मार्केट बंद पडटले हातून दुबाव ना. पण हो सोपो वाडयला तो सोपो आमी बंद करूंक जाय, कमी हाडूंक जाय आनी आमचे मार्केट वाचोवंक जाय. निवेदन दिवन तर आमकां 4 दिसांनी जावं मेळना आन्सर जाल्यार मागीर तेजेर फुडलो विचार. आनी आमकां फक्त आयज मिटींग घेवपाक ते सांगला ते एक 12 जाण आसा म्हणजे आमी सगळे एक आसा हे आमी दाखोवन दिवपा खातीर आयज मिटींग घेतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.